आम्ही कमीत कमी 25 जाग्यांचेर 25 मतदारसंघात जंय आमचें काम चालू जालां थंय आमी पक्षाचे उमेदवार उबे करतले. त्याच बरोबर आनी 5 मतदारसंघ म्हळ्यार 30 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी प्रॉस्पेक्टींग ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा. कांय कडेन शॉर्टलिस्टींग जाल्लें आसा आमगेलें. पूण आमी काँग्रेस पक्ष फाल्यां आमचे बरोबर गठबंधन करतलो आनी मागीर आमी तयारी लागतले हें आमी अशें दवरिल्लें ना. आमी आतां आमच्या तयारी लागलात. आमी प्रॉस्पेक्टींग सुरू केलां. सायजेबल जाग्याचेर आमगेलें 0-1 जायत आयलां आनी आमी आतां दसऱ्या सान आमी दसऱ्या जशें सिमोल्लंघन करतात तशें आमी दसऱ्या सान फूल फ्लेज आमच्या पक्षाच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या कामाक सुरवात करतले संपूर्ण गोंयभर. ह्या निमतान दसऱ्याच्या दिसा राजधानीच्या शहरा भितर गोवा फॉरवर्ड पक्षाची ऑफिसाचें उद्घाटन आमी करतात. हो निर्णय चाली लावपा खातीर कार्यकारिणीचो निर्णय चाली लावपा खातीर येणाऱ्या कांय दिसां भितर आमी संपूर्ण गोंया भितर यात्रा काडटले. पेडणे टू पोळें जातूं भितर गोंयचे 40 मतदारसंघ आमी कवर करतले आनी ह्या यात्रे भितर गोंयचो आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो जो जाहीरनामा आसा जे प्रमुख मुद्दे आसात ते आमी लोकां मुखार दवरतले. अशें दिसता की काँग्रेसीचे हायकमांड जे गोवा इन्चार्ज आसात दिग्विजय सिंगजी ताणें कांय वेळाचेर स्टेटमेंट केला जी प्रेसान रिपोर्ट केल्ली आसा गोंया भितर दॅट की दॅट ही हॅज सेड दॅट वी आर ओपन फॉर कोइलेशन म्हण. पूण खुबदां अशें जाता की तो एक दीस स्टेटमेंट करून वता तो दिल्ली वता आनी नेक्स्ट डे हांगा लोकल जे स्टेट युनिट जे आसा ते डिफरंट टायप्स ऑफ वेगळी गजाली उलयता स्पीक्स इन अ डिफरंट टोन. So we feel that the Goa Forward Party cannot be taken for granted by anyone. आमी right from the beginning सांगला की भाजपाक उडोवपाक जे कोण मुखार आसात आमकां तांचे बरोबर I have made a clear cut statement. Nobody is untouchable to us as long as they are ready that की ते भाजपा उडोवपाक मुखार आसतले. आतां कोणा बरोबर आमी स्ट्रॅटेजीक अलायन्स करतले और बाकी कितें करतले that the state executive will decide in the days to come. The first one is nationalization of all waterways and rivers of Goa. Second, the threats to Goa's land, environment and coconut tree. 80% job reservations for locals. Regional plan and anti-Goan amendments to TCP Act. Threats to liberal and multicultural Goa. Drugs and law and order. And lack of proper tourism policy to benefit Goan stakeholders.